आमकां पळय ताणी कितें केलां, ताणी मिटींग घेतली. हो प्रोजेक्ट इनिशिएट करपी हांव 2018 आनी कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो 2020. हो प्रोजेक्ट आज आमी 2025 आहा आनी आमचो प्रोजेक्ट आमी घेतिल्लो प्रोजेक्ट कितले पयशांक 13 कोट्यांक. आवर प्रोजेक्ट वॉज 13 crores. हांचो प्रोजेक्ट 37 crores आसा. आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो 2020 आनी सुरवात केलो जानेवारी 2022. आनी कितें डिफरन्स आशिल्लें आमच्या प्रोजेक्टान त्या प्रोजेक्टान की हांगा एक ब्लॉक ए म्हणून, ब्लॉक एन कितें आहा, एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आनी आयस. आनी आयसा खातीर तांणी एक तें ब्लू रिव्होल्युशन म्हळ्यार मत्स्य संपदा योजना तें ताजे फंड्स आसा. आतां आमकां आयकलां ते भशेन पडलें म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान खंय मिटींग घेतली हें इनॉग्रेट करपाक. मुखेलमंत्र्याक खबर ना हांगा आमदार आहा म्हणून, वो ताजो इगो कितें तरी एफेक्ट जालो आसतलो. तो म्हणटा न्ही इगो, त्या दिसांनी इगो बिगो तो इंग्लीश उतरां वापरता. इगो म्हणटा तें इंग्लीश उतरांचें मुखेलमंत्र्याक कितें खबर आहा तो कोण जाणा. बट समहाव हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपी मनशाक म्हज्या मतदारसंघान मेजर कॉम्पोनंट जो कितें आशिल्लो ए ब्लॉकाचो वॉज एडमिनिस्ट्रेटीव एंड QCI लॅबोरेटरी. फॉर्मेलिनाचो इशू सेटल करपा खातीर हांगा QCI लॅबोरेटरी येवपाची आसली, फूल फ्लॅज लॅब, टेस्टिंग लॅब. आतां इनॉग्रेशन जें जावपाक आसा वो ना तें म्हाका खबर ना आनी म्हाका कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. दिगंबर कामत आनी ट्रेडराचे रिप्रेझेंटेटीव वचून मेळ्ळ्या आनी ताणी हांवें पेपरार वाचलां, तुमचे सोशल मिडियाचेर पळयलां की 26 तारखेक ते इनॉग्रेट जाता. आज हांगा पावल्यार अशें दिश्टी पडटा की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना. स्पेसिफिकली हो ए ब्लॉक म्हणटा तो कंप्लीट ना. आनी ए ब्लॉकान कितें आसपाचें आशिल्लें, PDAचो ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक, फिशरीजाचो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक, कोल्ड स्टोरेज आनी QCI लॅब. आज QCI लॅब म्हणटा हांगा ना. सो फॉर्मेलीन म्हणटा इशू तसोच उरतलो. ते कितें म्हणटले FDA टेस्टिंग करता, FDA टेस्टिंग करून फॉर्मेलीन उरता हें सगळ्या लोकांक खबर आहा. सो आमी सुरेश प्रभूक तेन्ना हाडून एक फूल एंड फायनल हाका इंटरनॅशनल स्टँडर्डाची टेस्टिंग लॅबोरेटरी घालपाची आशिल्ली. ती लॅबोरेटरी कांय येना. सो हें केलां कितें, हो एक्वेरियम सो दिसता. भायल्यान तांणी जी डॉल्फीन घाल्या, डॉल्फिनाक काय कोण मानना. ती खंय डॉल्फीन प्रिजर्व करपा खातीर नुस्त्याच्या मार्केटान घाला म्हणून अशें खंय GSIDC म्हणटा अशें हांवें द गोवनान वाचलां. म्हाका हें कळना कसली पिशेपणां म्हणून. वो कोण तो ती नुस्तेकारां पसून ती काडिल्ली पेंटिंगां. ती नुस्तेकारां पसून गोंयकार नुस्तेकार दिसनाशिल्ली आनी गोंयकार नुस्तेकारां खातीर हें होलसेल मार्केट न्ही. कशें कळटा तें सांगता तुका. हे बंद करो आवाज. गोंयकार नुस्तेकारां खातीर आनी गोंयकारां खातीर हें मार्केट न्ही. हें क्लियर कट दिसता. कित्या खातीर दिसता, आमी केल्लें की सेपरेट एंट्री आनी एक्झीट, मागकार, रापणकार हांकां आनी गोंयचे धाकटे फिशरमॅना खातीर आनी ट्रेडरां खातीर सेपरेट न्ही. दुसरें आयस जें तांणी प्रोविजन केलां, हें आयसाचें प्रोविजन कित्याक आशिल्लें, हें आयसाचें प्रोविजन आशिल्लें लोकल मनशाक साल्वार जावपाक. म्हळ्यार पयलें जर नुस्तें मारून हाडटा वो आग्नेल कांसावलेचो हाडटा, ताका तें नुस्तें मागीर साऱ्याच्या कोंत्यार दिवचें पडटा. ताका स्टोरेज करपा खातीर ही कोल्ड स्टोरेज आशिल्ली. आतां ही कोल्ड स्टोरेजूच ना हांगा. मागीर हें मार्केट कोणा खातीर, हें मार्केट ट्रेडरां खातीर जालें. सो गोंयकार तो पयलीं ओपिनियन पोलाची एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करना, मागीर ओपिनियन पोल व्हडलो कांय न्ही म्हणटा आनी हें मार्केटूय जाता तें गोंयकारां खातीर न्ही. सो हो सरकारूच गोंयकारां खातीर न्ही आनी इगो म्हणटा तो हो इश्यूचो. सो बेजीक आतां तूं कंपेर कर. आमचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो 2018, कंप्लीट जावपाचो 2020 आनी मिड वे बंद केलो आनी नवें हें प्रोविजनां घाली. जानेवारी 2022 इलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं लोकांक दोळ्याक उदक लावपा खातीर प्रोजेक्ट स्टार्ट केला. अजून मेरेन प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना. आतां जानेवारी 2025 जालें, डिसेंबर 2024 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो. एक जालें. दुसरें म्हणल्यार लिचेट.
थंय जर पळयलें जाल्यार जे भशेन ती घाण आहा तातूंत खावपाची वस्त ट्रेडींग जाता हें पळोवप म्हळ्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचें नशीब फुटकें आनी म्हाका दिसता हे नुस्तें हांगाचें खायनात हांकां नुस्तें कोण तरी हाडून दिता आसतलो आनी कितें आसतलें वो ते शाकाहारी आसतले नुस्तें अशें कोण खावंक हें म्हाका दिसता खावंक शकना आमच्या वेळार बिट्स पिलांनीक आमी प्रोविजन केल्लें फॉर वेस्ट ट्रिटमेंट बिट्स पिलांनी आयडिया कोणाची आशिल्ली संदीप चोडणेकाराचीच आशिल्ली GSIDCचो आहा तो आनी बिट्स पिलांनी म्हणटा इज अ प्रिमियर टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट बेस्ड इन गोवा दे वर सपोज टू ट्रीट दॅट थिंग आमचो कॉस्ट कितलो आसलो 13 कोटी आमचो कॉस्ट कितलो आसलो 37 crores 3 पटीन जालो 13 3 जा 39 ऑलमोस्ट 3 पटीन जालो कोल्ड स्टोरेजाचें प्रोविजन घालपाचें आशिल्लें घालूंक ना सेपरेट एंट्री आनी एक्झीट आशिल्ली गोंयकारां खातीर आनी ट्रेडरां खातीर ही केल्या ना सो हांगा घुसपागोंदळ जातलोच केओस म्हणटा तो जातलोच फॉर्मेलीन मेन इश्यू म्हणटा फॉर्मेलीन म्हज्या वेळार फॉर्मेलीन म्हणून इतलो बोवाळ जालो आतां फॉर्मेलीन ना म्हणून कित्या वयल्यान सांगता तूं आनी तें टेस्टींग कोण करतलो म्हजो बापूय करतलो हांगा खंय आहा तांचे लॅबॉरेटरी वेर इज द प्रोविजन फॉर दॅट लॅबॉरेटरी हे सगळें उलयताले की आमी प्रोविजन केलां म्हणून खंय जातलें वेर इज दॅट ए ब्लॉक कमींग तो ए ब्लॉक करतलो जाल्यार दे वील हॅव टू शिफ्टींग करपाक आमी तांकां जागो दिल्लो 2 कोटी रुपयांचें हें घालचें पडटालें कितें तें आस्पाल्ट आमी जागोय करून दिल्लो तांकां 2 कोटी रुपयांक हे पातीशेर जाले पूण मोडटा कितले 37 crores फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आतां हे इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाक हांकां सेंट्रल ग्रांट पळय मेळचें ना कित्याक ग्रांट कित्याक मेळटा फॉर कोल्ड स्टोरेज बेसिकली वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीस प्रोजेक्ट एंड दॅट प्रोजेक्ट इज द कोल्ड स्टोरेज आतां कोल्ड स्टोरेजूच ना आनी हो प्रोजेक्ट जर तुमी सेंट्रल फंडांच्यान हाडला सेंट्रल फंड म्हणटाले तुमी खंय हें केलां वेर इज द कोल्ड स्टोरेज वेर इज द ए ब्लॉक वेर इज द एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक वेर इज द QCI टेस्टिंग लॅबॉरेटरी हें कांय ना हांचें सो म्हाका म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की हें मार्केट भायल्या खातीर केल्लें आहा गोंयकारां खातीर न्ही हातूंत एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जातलें डायरेक्ट डिस्चार्ज इज गोईंग इन द रिवर आमी म्हणटात रिवर रिजुविनेशन नाल्ल बील फोडिल्ले आनी कितें म्हणल्यार साळ नदी आमी प्युरिफाय करतले म्हणून ती साळ नदी बी सगळी आतां आनी हाजेर उदक सोडना डायरेक्ट व्हरून तें कितें तें राम तेरी साल मेळ्ळी म्हणून तशेंच गंगा नदी आतां सालाचेच उलयता आमी म्हणटकच हो इश्यू आहा आनी तिसरें म्हणल्यार मेन फॉर्मेलीन वीच हॅज नॉट बीन रिट्रेस्ड सो म्हजो चार्ज असो आहा की हें मार्केट गोंयकारां खातीर न्हीच वा सरकाराक गोंयकारांचें पडूंक ना सरकार कितें तरी करूंक सोदता आनी रिपब्लीक डे आनीक मार्केट इनॉग्रेशन करपाक कांयच सगळत ना कसलीच रिलेशन ना रिपब्लीक इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन होलसेल मार्केट इज नथींग टू डू वीथ कॉन्स्टिट्यूशन सो सुशेगाद इनॉग्रेट करा कंप्लीट करून करा इन एन्टायरिटी तुमकां जर शिफ्ट करूंक जाय आनी खंय वचूंक जाय तेंय आमी तुमकां करून दिता फाल्यां म्हणनाका की ना आमकां सेंटरान पास केलें ना कित्याक आमच्यान बांदूंक जालें ना बांदूंक जालें ना जाल्यार तोच टेंडर कित्याक पास केलो ना कित्याक थंय कोणें पयशे खावंक मेळूंक ना हांवें 1 रुपया कोणाचो खावंक नाशिल्लो आमकां नवे पयशे खावपाचें प्रोविजन करूंक जाय आसलें 13 कोटीचें काम 37 crores केलां तेंच काम जें आमी करूंक सोदताले तेंच इनॉग्रेट करूंक सोदता तें आतां वीच इज नॉट गोइंग टू हॅव प्लस वीथ बिगर कन्फ्युजन सगळ्यांक एक हाडून आनी आमी कितें केल्लें आमी ते आग्नेलाक आपयल्लो आमी ते मागकारांक आपयल्ले आमी बारीक रांपणकारांक आपयल्ले तांकां सांगिल्लें तुमकां आमी एक सेपरेट प्रोविजन दितले एंट्री आनी एक्झीट सेपरेट आतां हे जे ट्रेडर आहा ते कोल्ड स्टोरेज घेवन येता तांकां कोल्ड स्टोरेज कित्याक जाय तांकां तांचें काम जालें मरे हातूनच आय एम नॉट सेयींग दॅट हें केलां तें फक्त एक सेक्शनाक म्हणून पूण दिसता की गोंयकारां खातीर हें मार्केट करूंक ना आनी जे कलर मारला हो कलर क्लियर कट एक्वेरियमाचो कलर ताका आर्टिस्टीक एस्थेटीक हेंच ना कोणें केलां काय म्हणून त्यो बायल्यो पसून ज्यो केल्ल्यो आतां आहा काय दिश्टी पडना आशिल्ल्यो त्यो पसून गोंयच्यो अश्यो दिसीच ना म्हाका त्यो खंयच्यो त्यो हय ते कितें तें खंयची तरी हाडल्या खंयच्या म्हाका खंयची ती कळना आनी तीच लोक आतां चड दिसता ह्या दिसांनी मार्केटान ती दिसता हांकां म्हळ्यार ट्रेडिशनल गोवन फिशरमॅन आनी गोंयकान एक नुस्तेकार बायल म्हळ्यार ती कोण ती ह्या दिसांनी बिचाचेर दिसतात पळय रशियन उलयता जर्मन उलयता म्हणटा ती तांकां नुस्तेकार म्हूण दिसली सो हांगचें गोंयकारपण इतलें डायल्यूट जाल्लें आहा
हांकां कोण गोंयकार तो खबर ना आनी हो मिटींग घेता व्हडली मार्केट इनॉग्रेट करपाक. अरे तुका कितें खबर आहा हे मार्केटाचें? तूं हांगाचो आमदार